आता खबरो विस्तारान। पूर्व कल्पना दिवच्या पयलींच अचकीत 36 LDC कामगारांक काडून उडयल्यात। तांकां परत कामार रुजू करून घेवन न्याय दिवचो म्हण न्याय मागपाक महिला काँग्रेसीन उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याच्या कार्यालयाक भेट दिली। आरडेक्स गो खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। 36 वर्कर्स जो LDC वर्कर्स नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरात काम करता, ह्यो ज्यो भयण्यो आसात अरावंड 36 मेंबर्स आसा ती जाली फाटली 5-6 वर्सां हांगा LDC वर्कर्स म्हणून काम करतालीं। आयज वायट दिसता सांगपाक म्हणल्यार की हे कितें चल्लां। जेन्ना काल ती ड्युटी नॉर्मल आपल्या टायमिंगार आयली तेन्ना तांकां सुप्रिटेंडंटा कडेन गेली तेन्ना सुप्रिटेंडंटान तांकां रेजिस्टराचेर सायन मारपाक दिवना। सो दे वर ऑल डिस्टर्ब आनी तिणी विचारलें की बाबा आमकां कित्याक सायन मारपाक दिना। डायरेक्ट तांकां वर्बली ओरली सांगलें खंय तुमी डिसकंटिन्यू करपाचें, फाल्यां साकून तुमी येवपाची गरज ना। जेन्ना ती सुप्रिटेंडंटा कडेन गेली तेन्ना तांकां सुप्रिटेंडंटान सांगलें की दीस आर द ऑर्डर्स आय हॅव रिसीव्ड फ्रॉम द एडिशनल कलेक्टर एंड द कलेक्टर दॅट इज नीला मोहन। जेन्ना ती नीला मोहना कडेन गेली तेन्ना तांकां सांगलें खंय यू ऑल मे डिसकंटिन्यू नीड नॉट कम फ्रॉम टुमोरो। म्हाका इतलेंच विचारपाक जाय हेंचो कॉन्ट्रॅक्ट काबार जालो जाल्यार तुमी रिन्यू करपाक जाय आशिल्लो। तुमी आतां रिन्यू करतली पूण कोणाक पार्शिलिटी करपाक, खंयच्या पक्षाच्या लोकांक घेवपा खातीर तुमी हेंच्या पोटार आयिल्ले आसा। आपूण गोंयांत ना, CM गोंयांत ना म्हणून 3 जाणांक न्ही तेणें मेंबर कमिटी केल्ली आसा। एक आमचो MGPचो, दुसरो म्हणटा तो BJPचो जो आयज पोर्चुगल गेल्लो आसा। आयज पळयात स्थिती गोंयांत CM ना, एक बरें आसा डेप्युटी CM ना, आयज हांगा आयल्यार कलेक्टर ना। हें कितें चल्लां? हांव मागता की 3 जाणांक जाणा तेणें मेंबर कमिटी केल्या BJP, MGP आनी गोवा फॉरवर्ड तांकां आयज इमिजिएटली पर्रीकरान जशें पावर मिनिस्टराक काल मडकयकाराक फोन करून सांगलें की पणजे काडकान दवरनाकात, 1 वर मायज लायट वचपा शिरी पडना, तशें वी डिमांड पर्रीकर जी टू प्लीज कॉल अप दीस 3 members whom we have deputed as chief ministers, those are proxy chief ministers of Goa today. तांकां मातशें सांगचें की इंस्ट्रक्शन ताणें दिवचें की हांचे कामां जी आसा ते टर्मिनेट करची न्ही। ह्यो ज्यो 36 वर्कर्स LDC वर्कर्स आसात तांचे कामां टर्मिनेट करचे न्ही, तांकां कंटिन्यू करपाक दिवचें एट द बिगिनिंग ऑफ monsoon season. And we will be presenting this memorandum to the North District Collector and until she comes we don't mind, patiently we will sit here. हांकां काडून दुसऱ्यांक मुखार घालपाचे प्रयत्न चालू आसा। आमकां ओरल इंस्ट्रक्शन दिला तुम्ही डिसकंटिन्यू करचें म्हणून आनी तुमची सॅलरी अप टू 31 मे क्लियर जातली म्हणून। बट आमकां रिटर्न इंटिमेशन कोणें दिवं नाका। सो वी आर इन द डार्क। सो वी वूड लायक टू आस्क the collector would be the first person to approach since she is the head of the department and she always signs on the order that is issued to us at every time. So she would be the first person that we'd approach to ask about any of our grievances. That's all I've got to say. For how many years you are working on this? I've been here for nearly 4 years now. Actually since December we are working without salary and now suddenly yesterday sir told us to discontinue. So we don't know now what to do.